मोगाचेनो हांगासर येद्या व्हड्या संख्येन तुमी हांगासर आयल्यात. फादर स्टीफन कार्मेलीत आनी ताच्या पंगडान सकाळींच घुमाया घुमाया म्हण सांगून वयर सकयल केलें तुमकां सकाळांक. पुरासनान तुमी आयल्यात जाल्यार येद्या व्हड्या संतोशान देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक देवा तावन जाय आसा ती सर कृपा मागून घेवंक आमी हांगासर येद्या व्हड्या संख्यान आज जमल्या. ह्या दिसा देवाक आमी अर्घां दिता आसतना दिसपडटेन ताचो सांगात आमी भोगूंक, ताचो मोग आमी अणभव करूंक आनी तशेंच चड आनी चड ताच्या मोगांत वाडोवंक आमकां तो जायते अवकाश करून दिता. तो आमचो मोग करता, आमच्या काळजान दिसपडटेन तो वस्ती करता. जेजून आपणाकच दुसऱ्या संगतींक दुसऱ्या वस्तूंक सबार रितीनी सरी केल्लें. पूण सर्ताव जावन जेजू विशयान आमी नियाळ करता आसतना आमकां उडास येता जेजू बऱ्या गोवळ्याची, जीसस द गूड शेपर्ड. तर त्या बऱ्या गोवळ्याची मजत मागून आतां आमी गावया गीत जेजू बऱ्या गोवळ्या. जेजू बऱ्या गोवळ्या, जेजू स्वादी बऱ्या, सर्गी धाम तूं देवलो सोदू मोगाचेनो जेजू जावन आसा आमचो बरो गोवळी. ताचे तावन आमी कितलें पयस वचूंक प्रयत्न केल्यार आमकां चड पयस वचूंक तो सोडिना. परत्यान आमकां तो ताच्या उतरान ताच्या मोगान ताच्या बोगसाण्यान लागीं हाडटा. ताची कृपा आमकां तो दिता, आमची मागणी तो आयकता, आमच्या गरजांक तो पावता. तर ह्या आमच्या बऱ्या गोवळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी सकत आमी मागता आसतना आतां आमी सर्व उबी रावया आनी देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. लुकाची सुवार्ता 15वो अध्याय. सबार सुंकागर आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशीन वेताले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. ओ मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक चुकोवन वसात जाल्यार बाकीचे 99 आरण्यांतसून
सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळासर सोदून वसासो ना. तो मेळटाच संतोशान ताका आपल्या कांदार घालून तो लागीं हाडटा, घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोश पावा, कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पाश्चात्तापाची गरज नासल्या नवाय नवो नितीवंतां प्रास पाश्चात्ताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. देवाचें उतार हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता बशयां. एक तारूं बुडचार आसलें आनी हें तारूं बुडोवन येता आसतना तारवाच्या त्या मेटार आशिल्लो एकलो बाचाव करा म्हूण सांगून बोव मारनासलो. आनी ताच्या हातांत 2 पोतीं आसलीं, 2 बॅगां आसलीं. आनी हें तारूं आतां बुडोवंक जालें म्हणटा आसतना थंयसर एक लायफ बोट धाकटी एक 2 थंयसर येता. आनी ह्या लायफ बोटीचो ताका म्हणटा, तूं ये हांव तुका बाचाव करतां. आनी ह्या वेळार हो म्हणटा, एक आतां त्या बोटीचेर वचोंक सोडोंक येता आसतना तो लायफ बोटीचो म्हणटा, ना ना तुजी बॅगां घेवन तूं येवंक जायना, बॅगां तुजी हांगा सोड, तूंच ये आनीक तुका आमी बाचाव करता. आनी ह्या वेळार हो म्हणटा, ना म्हाका ही बॅगां गरजेची, ही बॅगां म्हाका ना तर म्हज्या लागीं दुसरें कितेंच ना, हें म्हाका जायच. आनी ह्या वेळार ते परतून ताचे लागीं विचारतात, ना हें तुवें सोडी जाय. पूण हो मनीस आपणाच्या त्या पोत्यांक इतलें दामून तर नासलो की तांचें तो आयकना, त्या बॅगां सांगाता त्या उदकान बुडटा आनी थंयसर तो मरता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पाताक सर्गाक वचना, पातकाक सर्गांत रेगना. जर तर आमी सर्गाक वेता वचूंक आशेता तर पाताक आमी सांडूंक जाय. आमचे लागीं आशिल्लीं बॅगां, आमचे लागीं आशिल्लीं पोतीं, पातकाचें तें वजें आमी सोडूंक जाय. आनी अशें केल्यार मात्र आमी सर्गाराजाक वचोंक साध्य आसा. तर सर्गाक वचोंक कोणाक साध्य आसा? आमी म्हणटा आमी एकलोय पातकी, दिसपडटे आमी जायतीं पातकां करता. भाग्यवंत आनी नितीवंत मनीस ही पाताक करता, कित्याक एक सांत ह्या सांतींनी तांकांय आशिल्लें पातकी जिवीत, तांणी पातकां केल्लीं. पूण हातूंत आमकां कळटा की एका सांताक आसा ताचेंच म्हणलें एक पाटलें जिवीत, तशेंच एका पातक्यागी आसा एक फुडार. इंग्लिशान म्हणटात, एवरी सिनर हॅज अ फ्युचर, एवरी सेंट हॅज अ पास्ट. तर पाताक म्हळ्यार कितें? इंग्लिशान म्हणटात, सिन इज मिसींग द मार्क. मिसींग द मार्क. हांगासर थोडे जाणां क्रिकेट खेळटा जाल्यार रन आवट करता आसतना बॉल आमी थंयच आसल्या स्टंप्सांक मारूंक आसा. जर ताका पडना जाल्यार तो मनीस रन आवट जायना, या ते मनीस रन आवट जायना. तशेंच एक शेवट आसा, एक गुर्त आसा, देर इज अ मार्क. म्हणजे आमकांय देवान एक शेवटाक आपयलां. ह्या संवसारांत देवान आमकां रचलां ताचो मोग करूंक, ताच्या मोगांत आमी वाडोवंक आनीक ताची शिकोवन पाळून सतांनी तिचें जिवीत जिवन एक दीस सर्गाराजार सूख संतोश भोगूंक देवान आमकां आपयलां. पूण आमच्या जिवितांत अशें आमी करूंक चुकता. दॅट इज वॉट वी मीन मिसींग द मार्क. म्हणजे तो शेवटाक पावूंक, तो गुर्त आपणावंक, या तो शेवट पावूंक आमी चुकता. देवान आदाव आनी येवेक रचली म्हूण सांगून उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत आमी वाचता. एक सुरो आशिल्ल्या दादल्याक पळोवन देवान कितें म्हळें? वयसर थंयसर आशिल्लें सगळें रूख सडां, फुलां फळां, सुकणीं सावजां सगळें आसलें जाल्यार दादलो एक सुरो हेंक तेंच ताका संतोश ह्या सांगात दिवंक सोगोंक ना. आनी ह्या वेळार देव एका स्त्रियेक रचता. आनी ह्या वेळार आदाव म्हणटा, ही जावन आसा म्हज्या मांसाची मांस, म्हज्या रक्ताचें रगत. शी इज द बोन ऑफ माय बोन्स, फ्लॅश ऑफ माय फ्लॅश. आनी त्या देखून जें कितें एक स्त्री एका दादल्याक दिता, ह्या दादलो आपल्या स्त्रियेक दिता, तें ह्या संवसारांत खंयचीच हेर संगत दिवंक शकना. देवान मनशाचो इतलो मोग केलो, सांगातास तांकां एक आज्ञा दिली, थोडें करूंक थोडें करूं नजो म्हूण सांगून. त्या एका रुखाचें फळ खायनाकात म्हूण सांगलें. आनी देवा तावन पयस गेलीं, म्हणजे तें फळ केलें
आनी ह्या वेळार विचारता आद हांव तूं खंय आसाय, आद हांव तूं खंय आसाय. कित्याक देवाक कळीत नासलें गी आद हांव खंय आसा म्हण. सगळो संवसार आसले आद हांव खंय आसा म्हण कळीत नासलें, कळीत आसलें. देवान ताका विचारलें तो भौगोळीक लोकेशन म्हणजे खंयच्या जाग्यार तूं आसाय म्हण न्हय. देवा लागीं बेस्ट GPS आसा, देवाक रेख कळटा. देवान ताका विचारलें तुज्या आध्यात्मीक स्थिती, वेर आर यू इन युअर स्पिरिच्युअल स्टेट. इट्स नॉट ए जियोग्राफिकल लोकेशन बट अ स्पिरिच्युअल स्टेट. आध्यात्मीक रितीन म्हजे तावन तूं खंय आसाय, कितलो पयस तूं पावलाय हेंच देवान ताचे लागीं विचारलें. जाल्यार ही देवान आदांव एवेक सांडूंक ना. ताचे उपरांत आमी वाचता अब्रामा विशांत, इसाका विशांत, जाकोबा विशांत. देवान तांकां राखली, आपणाची जावन तांकां घेतली आनी तांचे मदें आपणाचो मोग देवान दाखयलो. उपरांत आमी पळयता इजिप्तांत इस्रायल परजा आसतना निर्गमन ग्रंथांत ह्या विशयान आमी वाचता देवान तांकां राखलें, देवान तांकां सांबाळलें. निर्गमन ग्रंथाच्या 13व्या अध्यायांत 21वी वळ थंयसर आमी वाचता सर्वेस्पर तांचे सोबे पॉइंट करतालो. दिसाक तांकां वाड दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्यार उपर आनी रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर उज्याच्या खांब्यार उपर तो तांचे सोबे वेतालो. अशें दीस आनी रात तांच्यान पॉइंट करूंक जालें. ओके, दीस आनी रात तांच्यान पयन करूंक जालें. कित्याक दिसाक देव मोडा भशेन कुपांतल्यान कुपाच्या खांब्यार उपान खंयसर हांगा आमकां हांगासर बसल्या आमी दग ह्या दिसांनी हांगासर शामियाना घालां जाल्यार तुमी आसली पेपरांक आनी कितें आलोवन आसात. देव तांचे सांगाता आसलो. खूपां जावन आसली देवाचें आजारपण तांकां. रातीक थंयसर आमी आतां आयकलें उज्याच्या खांब्या भाशेन देव तांचे मदें पयन करतलो. तांचे सांगाता दीस पडटेन देव आसलो. देवान तांकां केदींच सांडूंक घातलें. तशेंच आमी इल्लें मुखार वचून पळयता आसतना थंयसर निर्गमन ग्रंथाच्या 19व्या अध्यायांत 4 म्हळ्यार 4th वर्स थंयसर आमी वाचता इस्रायल परजा देवान इतल्या मोगान राखली की गारुडाच्या पाकाड्यांतल्यान म्हणले बरी तुमकां हांवें व्हेली, तुमकां हांवें सांबाळली. देवान तांकां राखलें, देवान तांकां सांडूंक ना. दीस पडटे देव तांचे सांगातात आसतालो. जाल्यार इस्रायल परजा परत्यान देवाच्या मोगातावन पयस गेली. देवान तांकां थंयसर नितीकर्त धाडले, पात्रियार्क धाडले, रायांक धाडले, प्रावाद्यांक धाडले. इसाया प्रावादी आपणाची प्रवतपण करता आसतना पयल्या अध्यायांत थंयसर खंयच्या रितीन अणउपकारपण इस्रायल परजेन दाखयलें म्हण थंयसर आमी वाचता. खंयच्यो मन जाती समेत मनशांच्या की बऱ्यो म्हण सांगून एका रितीन इसाया प्रवादी तांचे विशयान सांगता. हें आतां आमी आयकुया. इसायाच्या ग्रंथांत 1 अध्याय. आकाशा आयक, प्रत्वे कान दी, कित्याक सर्वेस्पर उलयता. हांवें पुतांक वाडयल्यांत आनी तांकां वागयल्यांत, पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्यात. पाडो आपल्या धनयाक वळखता, गाडो आपल्या धनयाची कावण वळखता, पूण इस्रायल वळखना. म्हजे परजेक समजना. म्हजे परजेक समजना. वय आकाशा आयक, प्रत्वे कान दी. म्हज्या पुतांक हांवें वागयलें पूण म्हजे विरोध ते गेल्यात. म्हज्या दुवांक हांवें मोगान पळयलें पूण म्हजे तावन ती पयस गेल्यांत. पाडो आपल्या धनयाक वळखता, गाडो आपल्या आपणाची खावण खंय आसा म्हूण सांगून आपल्या धनयाची खावण खंय आसा म्हूण सांगून जाणा. पूण जाल्यार म्हजी इस्रायल परजा म्हजे तावन पयस गेल्या. जाल्यार मुखार वचून देव कितें म्हणटा हें आतां आयकुया. थंयसर आमी वाचता तांची पातकां रक्त बरीं आसल्यार हांव ती हेमा बरी नवी करतलो. हांव तांकां धुतलो, हांव तांकां नितळ करतलो म्हणटा देव. आतां ब्रदर प्रकाशन देवाच्या उतरा विशयान नियाळ करता आसतना देव आमचे सांगाता आसा म्हण सांगून ताणें सांगलें. देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. इसाया प्रवादीस ताणें बरयल्ल्या 40 आनी 3 अध्याय चॅप्टर 43 वर्सेस 1 to 5. 40 आनी 3 अध्याय 1 तावन 5वी वळ म्हणसर आमी आतां आयकुया. तर आतां जाकोबा, तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. इस्रायला तुका आकारलो सर्वेस्पर अशें सांगता. भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो. न्हंयेंतल्यान विशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं सरशी जाल्यार तूं लासून वेचो नाय. उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करचे ना. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार.
इजिप्त हांवें तुजे सोडवणेचें मोल कशें दिलां तुजे बदला इथिओपिया आनी सेबा दिल्यान तूं म्हजे दिश्टीक मोलादीक देखून तुका मानपो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदला मनशांक दितां आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्रांक दितां भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोबे आसां तुजे संततीक हांव उदेंतींतावन फाटीं हाडटलो आनी अस्तमतेतावन हांव तुमकां एकठांय करतलो. देव उत्तीम रितीन ताचो मोग हांगासर दाखयता. उज्यांतल्यान तूं चलोवन बेताय उदकांतल्यान तूं बेताय खंय गेल्यार हांव तुका राखतलो. तूं म्हजो पूत तूं म्हजें दूं तुमकां हांवें मोगान पळयल्यांत तुमकां हांवें राखलां भिये नाकात कित्याक तुमचे सोबे हांव सदांच आसतलो. राष्ट्रां इजिप्त इथिओपिया आनी सेबा असले गांव जर तर एक्सचेंज करूंक पडल्यार हांव तें करतलो पूण तूं एक एकली म्हाका मोगाची तुमी म्हाका मोगाची तुमी म्हाका गरजेची. इतल्या वर्त्या रितीन देव परत्यान इस्रायल परजा देवातावन पयस गेली जाल्यार देवान तांकां सांडलें ना. अपरिमीत मोग तो देवाचो देवान आपणाचो मोग इस्रायल परचेक दाखयलो. उपरांत तसो इसाया प्रवादी आपणे त्यात ग्रंथांत चॅप्टर 49 वर्सेस 15 and 16 40 आनी 9 अध्याय 15 आनी 16 वाक्य आतां आमी आयकुया. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरत गाय आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवाचेर बरयलां तुज्या वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. एक आवय आपल्या पुताक आपल्या दुवेक सांडीत गी तो पिवंडो जावं दी या तें कसलेंय जावं दी आवयक आनी बापायक भुरगीं केन्नाय तांची भुरगीं ती जर तर एक आवय बापय हे भुरगीं आपणाच्या वडिलांक पळयनात तरी आवय आनी बापय आपणाच्या भुरगीं मोगाचींच पूण तुरपडी कितें जाता ताका इल्ली सड दोत दिली म्हाका इल्लो आस्तीचो वांटो सड मेळ्ळो येवणो मेळ्ळो अशें म्हूण सांगून आमचे मदें माणा बेदूप जाता आनी ह्या वेळार निमाण्या घडये थंयसर वडिलांक पळोवंक कोणूच ना कित्याक ताणें पळयचें आसलें कित्याक ताका इल्लो सड जागो मेळ्ळो त्या दुवेन पळयचें आसलें कित्याक ताका इल्लें सड मेळ्ळें अशें म्हूण आमी चिंतता पूण आवयक आनी बापायक भुरगीं कसलीय तीं जावं कसलीय तीं आसूं पूण ती मोगाची जर तर एक आवय आपणाच्या पुताक आपणाच्या दुवेक सांडीत तरी हांव तुमकां सांडचो ना. पळया म्हज्या आतांच्या ताळवेर तुमचें नांव हांवें बरयलां तुमी येदोळ कोणाच्या तुमच्या आतांच्या ताळवेर नांव बरयलां गी येदोळ बॉयफ्रेंडाचें गर्लफ्रेंडाचें ल्हान आसतना ना ओके तुमी कोणी बरोवना ओके ऑल रायट ओके आमच्या मोगाच्यांचे तरवटी आमी बरयता तुमचेंच नांव म्हणी बरयलां गी तुमी ना तेंय बरोवना ओके तुमी कांय बरोवना बरोवंक शिकोवना तुमी ओके बुकार मात बरोवचें तुमी वय ऑल रायट ओके आतार कोणी बरयनात ओके